एस्टिमेट करपाक कितलोसो वेळ लागता तांणी जर एकदा सजेशन दिलें ड्रॉइंग काडलें की तुका एस्टिमेटाक कितलोसो वेळ लागता लागून एक 10 दीस दीस शूड बी ऑन प्रायोरिटी मरे आमी हांगा येता बेश्टो टायम पिकनिका आयल्या भशेन तसलो खबरो कोता येता मागीर कितें जातलें तूं प्रत्येक कोण कावन्सील नवें करता तो हांगा येता 4% आमदार येता मंत्री येता मुख्यमंत्री येता आनी आमी पळयता तांणी सांगता एसटीआनी पळय वता हें आनी जावंक जायना पळय हांव सिओचेर म्हाका मागीर वायट म्हणल्यार 4% म्हणटा हांव डेडलायन दितलो बरोबर तुका हांव सगळ्यांक डेडलायन दितलो काम करपाचें तुज्यान काम त्या डेडलायनीन काम जाता काय सांगपाचें ना जाल्यार म्हाका सांगपाचें हांव प्रत्येक काम आतां पळय आतां आमी 14 फारांनी टेंडर केल्ले म्हाका सगळ्यांक लिस्ट करा 5 काय 6 म्हणजे ऑर्डर दिल्या 1.5 वर्स जालें मरे आमी एस्टिमेट केलें कितें तें आनी कावन्सिलान बाबा हाडलें फाटीं लागा मरे कावन्सिलाचे एनओसी हाडया म्हणून 1.5 वर्सां ती एस्टिमेट मागीर कशें जावं हांव डेडलायन आतां तुमी म्हाका आतां म्हाका सांगा पर्सनल म्हणजे 24 कावन्सिलाचे कितें प्रॉब्लेम आसा म्हाका सांगा हांगा कोणा एनओसी कितें मेळना आमी आमदारा मदीं गेले कोणा मदीं गेले करून घे एनओसी कसले एनओसी 100तले एक खंय मनीस चुकूं शकता 100तले 100 मनीस चुकूं वायट म्हणूंक शकता 100तले 100 ते पळय get the NOC, it's a job of the councillor. Then आम्ही आमचे म्हणून propose करता then private NOC आता if it is a government NOC you have to tell them that we can tell the concerned engineer to follow it up. आणि मग तू सांग ना होय किती फायनल डॉक्युमेंट as per vigilance the land should be in the possession. NOC तो कदवा तू म्हाका सगळें सागर local councillor yo Lindan yo hombre ada yo Lindan yo Ali yo yo ya saber
महेश सायडीर रावपाक जाय तेन्ना कांय जायना महेशा दोन सायड आतां चूक आसा रे आसा आज महेशा सायडीचो सकाळी हांवें ताबो घेतलो चेअरपर्सन एज अ चेअरपर्सन आनी एक सगळें डिसिजन पयलें घेतलें की पयलीं म्हणजे सनसड्यार एक विजीट मारया त्या सनसड म्हणटा तो मुन्सिपालिटीचो बॅकबोन जाल्ले कडेन आसा तो बॅकबोन मुद्दम पळोवपा लागून आमी हांगा आयिल्ले चीफ ऑफिसरी आमचे आसात आमचे एमई आसा एई आसा जेई आसा सगळे म्हणजे कावन्सिलर्स आसात वायस चेअरपर्सन सगळे म्हणजे लोकल कावन्सिलर बाब सदानंदी आसा बाब लिंडन बाकी सगळे सँड्रा महेश बी सगळे सो पळयल्यार अशें दिसता की खूब डिफिकल्टीज आसात पूण हांव तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्ले कडेन आसा की जाता तितले बेगीन म्हाका सकाळीं धा आमचे जेई जो सागरा टोटल रिपोर्ट म्हाका सकाळीं 10 ते 12 पयलीं सबमीट कर अशें म्हणून टोटल कितें कितें डिफिकल्टी सांगा आसा सो कितें जाता कोऑर्डिनेशन नाशिल्ले कारणान हें सगळें डिले केल्लें वता कळ्ळी सगळ्यांचें लास्टी टायम ते म्हाका दिसता दिपावली लास्ट टायम तुमी आयिल्ले ते हांगा म्हयनो का 1.5 म्हयनो जावंक ना सो कोऑर्डिनेशन ना ह्या संवसारान एकच गोष्ट जायना म्हणटा ती मेल्ल्या मनशाक जितो करपाक जायना मनीस आपले बुद्दीन चंद्रार बसून पावलो कसली गोष्ट जायना अशें ना फक्त कोऑर्डिनेशन जाय पडटा हें कोऑर्डिनेशन खंय तरी जायना अशें म्हाका दिसता सो सगळो रिपोर्ट हांव म्हज्या आमदाराक मुख्यमंत्र्या कडेन सगळ्या फाल्यां ताका सगळें डिटेल हाडून म्हणल्यार खंय खंय फायल खंय उरता एस्टिमेट हें तें आयिल्ले फावट ह्यो काणयो आयकप जाता न्ही सो काम करनाच न्ही काम करता पूण रिजल्ट येना सनसेटाचो म्हणटा रिजल्ट येवंक जाय खुबशे वर्सांले हो सनसेटाचो इश्यू आसा आनीक ह्या कावन्सिलाचें प्रायोरिटी आसा की हो जाता तितलो बेगीन रिजॉल्व करपाचो हे अशें जावंक जायना फाल्यां दुसरो कोणी चेअरपर्सन आयलो आनी तो सगळो टीम घेवन हांगा आयलो फक्त व्हिजीट केली व्हिजीट करपा परत नांवा पुरता जावंक जायना सो प्रायोरिटी सनसेटाचेर आसा आमी एक 2 दिसां भितर मुख्यमंत्र्याक मेळटले अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक मेळटले सकाळीं आमदारा कडेन म्हजी दनपार मिटींग जाली आनी प्रायोरिटी न्हू हांवें सनसेटाचे इश्यू सोडोवपाचो प्रयत्न करतात हांवें तांकां सांगलें कितें कितें आसा खंय खंय फायल कितें म्हाका सकाळीं 12 बसून पावय अशें म्हणटा टोटल रिपोर्ट फायल खंय पावल्या कोणें एस्टिमेट कितें केला तें कितें केलां आनी थोडे लॅक ऑफ फंडाकय लागून कितें जाता तें सगळें डिस्कस करता आनी मागीर परते तुमचे मुखार येता आयिल्ले चेअरपर्सन हांगा विजीट मारत रावता आनी कांयच जायना कारण आसा न्ही अवश्य मारप बरें मारप कितें न्ही प्रत्येक जो चेअरपर्सन आसा ताका दिसता आपलो मडगांवचो सनसड निवळ जावचो म्हणून त्या हेतून हांवूय आयिल्ले कडेन आसा मागीर तेतून कांयच जायना झिरो जाता सगळें. ते पयलींचे सगळें म्हाका कांय खबर ना हांव म्हजें कितें म्हजें मागीर आनीक 2 म्हयन्यान म्हाका विचार तूं पयलीं कोणें कितें केलें तें नाका सगळे मनीस सारके आसता अशें हांवें तांकां तुमचे वयचेर रिस्ट्रक्शन दिलां मरे आतां म्हाका फाल्यां 12 बसून सगळो रिपोर्ट खंयचे फायली कोणें कितें केलां लास्ट टायम मिटींग केन्ना कितें जाली सगळो 12 फाल्यां म्हाका 12 रिपोर्ट पावय म्हणून सांगलां हांव 12 समज रिपोर्ट पावना ताका आपयता तुमकां आपयता म्हज्या चेंबरान टोटल रिपोर्ट फाल्यां काय 12 म्हणल्यार दी म्हणून सांगलां खंय फायल पावली कित्याक केन्ना कितें जालें खंय कशें जावंक जायना की तशें कोऑर्डिनेट सांगलें कोऑर्डिनेशन जायना सगळें काम जाता सगळ्यान ते सगळें काम आमचे एमई एई सगळें काम करपी लोक पूण खंय तरी कोऑर्डिनेशन लॅक ऑफ कोऑर्डिनेशन लागून उरता म्हाका अशें म्हाका तुवें 5 आपयलो हांव 4:30 येवन रावता ताजो आनी ताका सदानंद आमचे पाकलो तो लोकल कावन्सिल ताका प्रत्येक सायडीक तो रावता ताका खूब प्रॉब्लेम जाता तेणी म्हणलें की लिचट वता म्हणून आनी वास येता ते सगळें संसदाचें तूं सगळें जाणा जायना म्हणटकीर सगळें जाता न्ही तें जावूं जायना ताकाय लोकल कावन्सिलान ताजेर ब्लेम खूब भरपूर आसा ताका आसा सायडीन सगळें कामिलाक आसा सरावंडींग जे वॉर्ड कावन्सिल आसा मिलाग्रीन आसा ताकाय आसा सो इट इज अ जेन्युअन प्रॉब्लम वी आर फेसिंग मडगांवकार आर फेसिंग आनी सनसड म्हणटा मडगांव म्युनिसिपालिटीचो बॅकबोन जाल्ले कडेन आसा आनी तो बॅकबोन जातलो जाल्यार फक्त कोऑर्डिनेशन जावपाक जाय कोऑर्डिनेशन जायना सगळ्या गोष्टींनी कोऑर्डिनेशन हांव तुमकां सकाळीं चार्ज घेतना सांगिल्लें डिसिप्लीन ही गरजेची डिसिप्लिनान काम जो मनीस डिसिप्लिनान काम करता खंयच प्रॉब्लेम जायना डिसिप्लीन ही गरजेची डिसिप्लीन ही एक 8 दिसां भितर तयार जातली तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटली टोटल डिसिप्लीन एक 8 दिसां भितर तयार जातली टोटल एंटायर म्युनिसिपालिटी भितर डिसिप्लीन तयार जातली संसदाचो प्रश्न केन्ना म्हणल्यार सुट्टलो कित्याक फाटलो चेअरपर्सन येयलो ताणें सांगिल्लें की 100 दिसां भितर कोण सोडयतलो म्हणून प्रश्न हांव तें सांगलां मरे फाटलें सगळें कितें आहा तें फाटलें सगळें कितें जाय फाटलें नाका फाटलें जें सांग तशें पळय
कावंटर तसं जाल्यार पयलीं खूब जाणां कोण कितें कितें सांगिल्लें एक वर्सा भितर सगळ्यांक मोन दिश्टी पडटलो म्हणून तेंय नाका. चल थँक्यू.